Kristi lokaudeta Barakakkoduk sutta Adalangon vuota Sorgionot sutta Kristi lokaudeta Barakakkoduk sutta Adalangon vuota Sorgionot sutta Sorgaklay tavdore, doye nam kapore, ami batki dubre, atta ami sogle. Sorgaklay tavdore, doye nam kapore, ami batki dubre, tuye, hevun sorga mahone. Babaचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी Amen. सर्वेस्वर तुमचे सोवे असो तुमचे सवे आसू. आजचे मिसाचे बलिदान भेटत हांव इंतेसा पासत एपोस्टल ऑफ प्रेयर भेटयता फातिमा आल्मेडा, बर्नाडेट काब्राल, एस्टेला आल्मेडा, फ्रेडी आनी मॅकलीन आल्मेडा, Martha Ribeiro, Rodley and Sharon Nunes आणि एस्टेला डिसूजा. त्याचबरोबर आयच्या दिसाक आपलो वाडदीस समारंभता लेरियारो रिबेरो आणि मार्लोन रॉड्रिगीज. देवान तांचेर आपलो शुभ आशिर्वाद घातल्यार पुरो म्हूण आमी मागुया. आज म्हयन्याचो पयलो शुक्रार आनी पाप साहेब किरीत भाशेन नॉन प्रॉफीट ऑर्गनायझेशन म्हळ्यार जी भाव भयणी तांकां कांय फायदो ना पूण दुसऱ्याचे सेवे खातीर समाजाच्या बरेपणा खातीर उदारगती खातीर संवसारभर वेगवेगळे पंगड वावुरतात. तर तांकां आपलो वावर करून देवान आपलो आदार फावो करूं आनी आमी कोण ना कोण भाशेन तांकां ह्या वावरान सहभागिलीपण दिवंक आमकां ह्या मिसाच्या बलिदानान करपा मागून घेवया. आनी पवित्र मिसाचे भेटीन फावो ते पुरी वांटो घेवचे खातीर आमी पातके म्हणून ओळखून घेवया. आमी आदारलेल्या पातकाचो ह्या वेळार आमी उगडास करुया. आनी सगल्या आमच्या पातकांची तूक धरून देवा लागीं बोगसणे मागून म्हणुया. हांव पातकी सोर पदवेता देवाक आनी तुमकां बाबा बंडो म्हजो कन्या उच्चारून सांगता. मोनान चिंतून तोंडान उच्चारून वायट आदारांतल्यान बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. ह्या पासून बाकी सरास सांगपाक बरें सगल्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा बंडो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेश्वरा देवा लागीं विनोदी करात म्हूण प्रार्थना मागता. सर्व पदवेदार देव आमची काकलूत करूंक आमची पातकां बुगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूंक. आमेन. प्रार्थुया. आमच्यो खासगी गरजो हे वेळार देवाक आमी उबारुया.
भोव कोनवळ्या बाबा, तुज्या पुताच्या काळजाच्या सुगुणांनी आमकां वाडय आनी त्याच काळजाच्या अंतरेकांनी आमची काळजां पेटय. अशी आमची काळजां जेजूच्या काळजा सारकी जावं आनी ताचे सासणीक सोडवणेंत आमकां वांटो मेळो. आमच्या सुमया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो करो देव तुजे सोव्याने पवित्र आत्म्याचे एकपणान जियेता रास ओड चलयता सासनाच्या सासना. इसायास प्रवाद्याच्या पुस्तका वेलें वाचप. सर्वेस्पर देव अशें म्हणटा, थोड्याच काळान थोड्या काळान लेबानोन सुफोल जावंक पावचो ना दिसता, आनी सुफोल गांव एक झाडांचो मळो जावंक पावचो ना काय. त्या दिसा बेरी मनशां पुस्तकांतलीं उतरां आयकतलीं आनी सावळेंतलीं आनी काळोखांतलीं भायर सरून कुर्डी मनशां पळोवंक लागतलीं. बारीक लोक सर्वेस्परा सोवे अदीक संतोसतलो. सगल्या वन दुर्बळती इस्रायलांत पवित्र मन वन दितात ताचे सोवे कुशालकायेचे उलास सोडटलीं. कित्याक जुलूमदारांचो नाश जातलो आनी खेबाडां करपी नपय जातलीं आनी वायट करूंक तयार आसलोल्यांचोय भस्म जातलो. लोकांच्यो खबरो करून पेल्याक गुन्यांवकार करतात तीं आनी दारवंट्या लागीं बसून नीट करूंक वेता ताका फासाक घालतात तीं आनी आडगां नाडगां सांगून नीट मनशाचो कोटलो भायर उडयतात तीं. अशें आसता सर्वेस्पर जाकोबाच्या घराण्यांचो देव अब्राहमाचो सोडवणदार म्हणटा, आतां आनीक जाकोबाक लॉस भोगची ना, ताचें तोंड ओल्डुवें जावचें ना. कित्याक म्हज्या हातांनी तुमचें मोदें केलां तें ताका दिश्टी पडटलें आनी म्हजें नांव तो वयर काडटलो. आनी जाकोब पवित्र मन वन दितात ताचें नांव तीं वाखाणटलीं आनी इस्रायलाच्या देवाचे भिरांतेन तीं चलतलीं. तें नांव वांकडे तिंकडे वाटेन चलतात तीं जानवायेच्या मार्गात चलूंक लागतलीं आनी गुणगुणटल्यांक शिक्षण मेळटलें. देवाचें उतर हें. देवाचे ओडकार. ह्या आयकल्ल्या देवाच्या उतराक आमचो जबाब जावं दी. सर्वेस्पर म्हजो उजवाड तोच म्हजो तारो. सगळीं म्हणुया, सर्वेस्पर म्हजो उजवाड तोच म्हजो तारो. सर्वेस्पर म्हजो उजवाड तोच म्हजो तारो, कोणाचीच म्हाका भिरांत ना. सर्वेस्पर म्हज्या जिविताचो किल्लो, कोणाचेच मुखार हांव कांपना. जबाब, सर्वेस्पर म्हजो उजवाड तोच म्हजो तारो. सर्वेस्परा लागीं हांव एकूच मागतां, ही एकूच म्हजी आशा. सगल्या म्हज्या जिवितांत सर्वेस्पराच्या घरांत करूंक म्हजें तिकाण. सर्वेस्पराची गोडसाण चाकून भोगूंक ताच्या मंदिराचेर दोळे लावून रावूंक. जबाब, सर्वेस्पर म्हजो उजवाड तोच म्हजो तारो. जिव्या मनशाच्या देसांत सर्वेस्पराची दया मोया म्हाका भोगूंक मेळटली. सर्वेस्पराचेर विस्वास दवर, तीर राव, कालीज गोड दवर आनी सर्वेस्पराचेर पातयेन राव. जबाब, सर्वेस्पर म्हजो उजवाड तोच म्हजो तारो. उद्गार. सगळीं उबी रावया. Soy sorveesvarat, soy sorveesvarat, soy, 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 soy. Soy sorveesvarat, soy sorveesvarat, soy, 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 soy. पळे आमचो सोमी आपलें बोट दाखोवंक येतलो आनी आपल्या सेवकाचे दोळे उगडटलो. Soy sorveesvarat, soy sorveesvarat, soy, 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 soy. Soy sorveesvarat, soy sorveesvarat, soy, 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 soy. सर्वेस्पर तुमचे सोफे आसूं, तुमचे सोबे आसूं. देवा परमणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. Oj, तुका सोम्या.
जेजू फुडें वेतना दोग कुड्डे ताचे फाटल्यान ओशी बोब मारीत आयले. दाविदाच्या पुता आमची काकलूत कर. आनी तो घरा पावतूच ते कुड्डे ताचे सोरशी आयले आनी जेजून तांकां म्हणलें, हें मोच्यान तुमकां करूंक जाता म्हूण तुमी सोत मानतात? तांणी म्हणलें, होय सायबा. तेन्ना तांच्या दोळ्यांक ताणें हात लायलो आनी म्हणलें, तुमच्या भावार्था पोरमुळे तुमकां जावं दी. आनी तांचे दोळे उगडले. आनी ताणें तांकां खोरायन सांगलें, कबोडदार हे कोणाकूच गोमोव नाकात. पूण ते गेले आनी त्या आख्ख्या गांवांत तांणी ताचें नांव गाजयलें. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तो महान हे. Wakati tuka Krista. मोगाच्या भयणी बाबांनो, जुवाच्या शुभ वर्तमानान जेजूची आमकां पयली मिलाग्र मेळटा. जेन्ना जेजू आंकार मारयान आपल्या शिसां बरोबर लग्नाक वस्र्यांत गेलो तेन्ना सोरो न जाता तेन्ना जेजू आपली पयली मिलाग्र थंयसर करता. आनी हे मिलाग्रीन भाव भयणो आमकां आंकार मारीचो भावार्थ स्पश्टपणी दिसून येता. जेन्ना लग्नाक ती पावतात आंकार मारयेक कळून येता की तांचे लागीं सोरो ना. आनीक असल्या घडीतांनी आंकार मारया स्पश्टपणी ती जाणा जावंक पावता की म्हजे लागीं हें घडोवंक जावचें ना. हांगा लग्नाक जीं मनशां एकठांय जाल्यात तांचे लागीं कांयच करूंक घडचें ना. आनी जेजूक ही तिची सादी उतरां, तांचे लागीं सोरो ना. कित्याक आंकार मारया जाणा आसली फकत जेजून कितें ना कितें करूंक जातालें. ह्या संकश्टांतली फकत जेजून ह्या अकोल न्हवरेक भायर काडूंक जाताली. आंकार मारया जाणा आसली मनशा लागीं जायत्यो वस्तू घडोवंक जायनात. आनीक होच आंकार मारयेचो भावार्थ भाव भयणो तिच्या तोंडांतली उतरां, तांचे लागीं सोरो ना. जेजून कितें करचें, कोण भाशेन तें करचें, कोण भाशेन जेजू सोरो तांकां परतून दितलो हें आंकार मारया विचारिना. पूण इतलेंच जेजूक सांगता तांचे लागीं सोरो ना. आनीक आज भाव भयणो शुभ वर्तमानान असलोच आमकां आनी एक भावार्थ दिसून येता. दोन कुड्डे जेजूशी येतात आनी ताका म्हणटात, दाविदाच्या पुता आमची काकलत कर. पयले सुवातेर भाव भयणो आमकां ह्या दोन कुड्ड्याची तांची थिराय दिसून येता. त्या पर्सिस्टन्स शुभ वर्तमान आमकां सांगता ते कुड्डे ताचे फाटल्यान बोब मारीत गेले. आनी फुडें आमकां मेळटा तो घरा पावतोच ते कुड्डे ताचे सोरशे आयले. दोळ्यांनी भाव भयणो तांकां दिसोन आसले. कितलो हजारांनी लोक जेजूच्या फाटल्यान वेतालो. पूण दोळ्यांनी दिसना आसुनूय जेजूच्या फाटल्यान वेतात आनी जेजूच्या घरा पासून ते पावतात. घडयेक भाव भयणो चलता आसतना पडले आसतले, चलता आसतना दुसरें तांकां दुखल्लें आसतलें, जायत्या लोकांनी घडयेक तांकां बोवाड मारली आसतली. पूण आपल्याक जेजू कडल्यान गूण मेळून घेवंक थिरायेन जेजूचो पाटलाव करतात. दुसरे सुवातेर जेजू तांकां विचारता, म्हज्यान तुमकां बरें करूंक जाता म्हूण तुमी सोत मानतात? आनी खंयचीय जेजूची मिलाग्र पळयल्यार बाबून आमकां थंयसर भावार्थ व्हडा प्रमाणान दिसून येता. तांचे लागीं कोणी दुसऱ्यो वस्तू नाशिल्ल्यो, पूण तांचे लागीं आसलो तो म्हळ्यार तांचो थीर भावार्थ. आनी ह्याच भावार्थाक लागून ते आपल्याक परतून नोदोर जेजू कडल्यान मागून घेतात. बाबूनो, आज मनशाचेर आमी नोदोर मारल्यार जायते पावटी आमकां दिसून येता म्हजे लागीं सगळें करूंक जाता. म्हजे लागीं गोडेक दुडू आसात, बऱ्यांतली बरी टॅक्नोलॉजी गोडी म्हजे लागीं आसा, आनी अशे भाशेन मनशाक दिसता की सगळेंच आपणा लागीं करूंक जाता. पूण आज बाबूनो हें देवाचें उतर आमकां स्पश्टपणे सांगता, जायत्यो वस्तू आजून मनशाच्यान करूंक जायनात. आनी फुडाराकूय बाबूनो तो घडच्यो नात मनशा लागीं करूंक. आनी कसल्या घडीतांनी देवाचो आमकां खूब खूब आदार जाय पडटा.
तर आयच्या ह्या देवाच्या उतराचेर आमी नियाळ करता आसतना पयले सुवातेर बाबून आमच्याच मनांत हो प्रश्न करया, खंयचीय घडीता आमच्या जिवितांतली घेवया. जेन्ना आमी सकयल पडल्या, जेन्ना आमच्या जिवितांत दूख आयला, जेन्ना घडीक आमच्या जिवितांत कश्ट दोग पिडा आयला, तेन्ना म्हजो भावार्थ कोण परी जाला काय? वॉट वॉज माय रिस्पॉन्स ऑफ फेथ? ह्या कुड्ड्या भाशेन थीर भावार्थाची मनशां आमी जाल्या काय, वो एक हलको भावार्थ घेवन आमी शेल्या. दुसरे सुवातेर बाबून हो भावार्थ चोडूंक आनी वाडोवंक दर दिसाक हांव कितें प्रयत्न करता काय? कोण भाशेन हांव म्हजो भावार्थ वाडोवंक प्रयत्न करता, त्याग करता, सॅक्रिफायस करता काय? तर ह्या उंड्या सोऱ्या रुपान येतोल्या जेजू लागीं आमकां दर दिसाक भावार्थाची मनशां कर म्हूण आमी मागुया. वेदीचे उंड्या सवे भेटून एक आमी गायन गावया. C40 पान 40 C43 पेज 46. वेदीचे उंड्या सवे आमची म्हज्या भाव भयणो, म्हज्यान तुमचें बलिदान सर्व पदवीदार देवाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मानान ताणे मोहिमेन आमच्या आनी आख्या पवित्र सविशा देवाक सर्वेस्वर मानून घेवन. भोव दयाळ बापा, उतरा व्हरत्या मोगान तुवें आमचो मोग केलोय आनी तुज्या एकल्याच पुताक आमकां दिलोय. ताच्या संपूर्ण बलिदानान ताका एकवटोन आमी तुका मानता तसलें देणें जावंक निर्मी. आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराताय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वाचुया. वय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बाबा, सर्व पदवेदारा आनी सासणाच्या देवा, सर्व काळ्यां सोड ते आमी तुका दिन वाचूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. जेजू आमचो इतलो मोग केलो, खुर्सार उबालोलो आसून आमचे खातीर ताणें आपलो जीव दिलो. उगडलेल्या ताच्या कडवडांतले व्हांवले रगत आनी उदक जिवी दितल्या संस्काराची पवित्र सभेक फुटली जोर. सोडवणेचे जोरीत संतोशान तान बागोवच्याक आपल्या विदलोल्या काळजांत सोडवणदार सगळ्या मनशाक आपयता. देखून आतां दुतां आनी भक्तां संगाती निरंतरी आमी तुजी स्तुती गायता. Tuja
बाबा खरोच पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाचीच तुझ्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कोर म्हूण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सुमया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलीच कुशीन कोश्ट मरण सोसूंक वेच्या आदी ताणें उडो घेतलो. तुका दिनवासून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी सोमेस्त घेयात आनी खायात, ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पंची. तीच पुरी जेवण जातूच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिनवासुला ती आपल्या शिसांक दिले आनी म्हळें, तुमी सोमेच घेयात आनी हातले पियात, ही म्हज्या रोगताची काल्स, नव्या आनी सासनीक कोराराचें हें रगत. पातकाच्या बोक्स आनी मिरच्याक तुमचे पासत आनी सोमेच मनच्या पासत ते वारयतले, हे म्हज्या उगडासाक करात. Bavartazo kurt porkotoya Gesù bello, Gesù জীবন সালা, Gesù নবীন এতলো, Gesù নবীন এতলো. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जन्मपणाचो आमी भक्तीपणीन उगडास करता आनी हो जिविताचो आनी सोडवणीची काल्स तुका समोर पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केल्याय देखून आमी तुका दिनवासता आनी जेजूची कूड आरोग्य शेवतले आमा सोमेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे प्रितुमेचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सोबेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बागेन बापाक, फिलीप नेरे आमच्या गवणी बापाक आनी सगळे यादनिकी वर्गां बरोबर तिका प्रिती मोगान वाडय. पुनर्जन्मपणाचो बोरवाचो धरून मेल्यात ते आमच्या बाबा भयणीची काकलूत कर. तांकां तुजे इश्टागतीन मेल्ल्या सोमेसांक तुजे पोडचडीत मुखामळ पळोवंक फावो कर. आमा सोमेसांची दया कर म्हूण आमी मागता. आकार मरी देवाची माय संगती बागेन जुजे तिचो पोती बागेन दोन मृतान सर्व काळी तुका मानवल्या त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखात आमकां वांटा दी. तांच्या संगता तुजे मोहिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं, त्या जेजू संगता, त्या जेजूताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्व पदवेदार बापा सर्वंदोल आनी वैभव तुका सासणाच्या सासना आमच्या सोडवंडराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलेल्या प्रार्थन सगळी सांगातान धीर घेवन म्हणया. आमच्या बाबा सुर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कशी सरकार जाता तशी जावं. आमचो दिसपटक राज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकल्यांक बक्षिता तशें आमचे पातकां बगूस आनी आमकां ताळणेन पडूंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्का आमकां दी. सुर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवंडाराच्या क्रिस्ताच्या शेण्याक आमी बोरवाशा नदरेकता. तर आमकां तुज्या उदार काकलुतीन सर्व पातकांतली सुटय आनी सर्व वाकातांतली वाटाय. सोमया जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धरून दिताक म्हळें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकाचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सोबीच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. जो जियेता राजवट चलयताय सासणाच्या सासना सोमयाची शांती सदांकाळ तुमची सोवी आसूं. कुशालकायेन एकामेकाक जेजू क्रिस्ताची शांती वाटुया.
ही देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटा ती शेळीच्या जेवणाक पयल्या ती सोगली आमी सुपागी सोम्या ते म्हजे भितर येवचे म्हाका फावना पूण तुज्या एकाच सुत्रान म्हाका भलायकी मेळटा जेजू मोच्या देवा जेजूक आमच्या काळजांनी शिवताना गायन गावया D17 पान 5 D17 पेज 56 जेजू मोच्या देवा सगळी उबी रावया प्रार्थुया जेजूच्या आनी आमच्या मोगाळ बाबा तुज्या मोगाच्या संस्कारांत वांटो घेवन खालतेपणी आमी तुजे लागीं मागता तुजे उपरिमीत काकलुतीन ह्या संवसारांत जेजूचें सारकें आमच्या काळजांत खोचय आनी स्वर्गार ताचे मोहिमेची भागीदारां आमकां कर क्रिस्त आमच्या सोमया वरवीं आमेन सर्वेस्पोर तुमची सवय आसूं तुमचे सवे आनी सर्व पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं आमेन वचून यात क्रिस्ताची शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा देवाचे वडुपकार निरपराधी काडिस्ताचे गायन गावया R19 पान 109 तारीख R29 पेज 191 पयलो दुसरो आनी सवो श्लोक
जेजू तुमचेर घेयात आनी मोशेशी जायात कित्याक हांव शांत आनी कालत्या काळजाचो प्रार्थुया देवा तुज्या पुताचें काळीज आमच्या पातकांनी विरले तातूंत मोगाची शिमेर नासलेली भांडारां दोळालपणान आमकां तूं वांटाय तर आमच्या भोक्तीपणाचो मान दिवं त्याच बरोबर फावो ते फारीकपण दिवंक आमकां उपकार कर त्याच आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ता वरवीं अशें शेवटाक आमी गायन गावया खाडसा जेजूच्या आर 23 पान 109 आनी 207 आर 23 पेज 187 खाडसा जेजूच्या